मोगाचनो सांजोजे वासाच्या मानाक आनी सर्वीस परा देवांक अर्घां बलिदान भेटोवंक एक कुटुंब जावन ह्या पुनशताचे वार्षिक महापर्बे संदर्भी देव मंदिरान आमी सर्व संगता जमल्या। तुमकां सर्वांक ह्या पुनशताचो अध्यक्ष आमचे गवळी बापाचे नांवी आनी ह्या पुनशताच्या दिरोक्तराचे नांवी मोगाचो येवकार हांव मागतां। आज आमी क्रिस्त येण्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता। ह्या महापर्बेचो संदेश भवार्थान वाडलेली बुरवशाची यात्रिका आनी आयच्या आयताराच्या देवस्तुतेची संदेश जावन आसा पातकी जिणी बदलून जिणयेन परिवर्तन हाडूंक जाय। अद्वेन काळ सुम्याच्या येण्याक राखून रावचो आनी ताच्या येण्याक तयाराय करचो पवित्र काळ। ह्या अद्वेन काळार आमच्या पातकी जिविताचे मारोग सारके करून जिणयेन परिवर्तन हाडूंक आनी अशें भवार्थान वाडून बरवशान भरच्या गरजेची कृपा सुम्यांत हावन ह्या येवकारिस्तांत जोडून घेवया। तशेंच देवान आमकां सांजूजे वासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्घां दिवया आनी ह्या संभ्रमाक आधार दिल्ल्या सर्वां पासत आमची मागणी आमी भेटोवया। पवित्रपणी आनी फळादीकपणी भेटोवच्याक आमकां आमी आयतें करया। एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया। जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमचे थंय येता। वचपा मुखांतर देव आमच्या लागीं उलयता। जायतीं तेसावां विणवण्यो मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या। ह्या घडी आमकां आमी हे भोव पवित्र आल्तारीक समर्पण दिवया। कशें याजक उंडो आनी वायन भेटयता आसतना आमकांच आमच्या कुटुंबाक आमी भेटोवन दिवया। उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन जेजूस जावन बदलत आसतना आमचें जिवीत जेजू सारकें मोगाचें मैपासाचें जातलें। आमच्या कुटुंबादारां खातीर सेसमऱ्या खातीर जो कोणें आमच्या लागीं मागोवंक विसारला, जो कोणा खातीर हांव मागता म्हूण बसयला, पिडेस्त भाव भयणी पासत सगळ्या पवित्र सभे पासत आमची मागणी आमी उगडासा हाडया। आमचें काळीज आमचें जिवीत ह्या आल्तारीक ह्या मिसा वेळार आमी भेटोवन दिवया। आनी ह्या मिसा वेळार त्रिएक देवाची भरपूर कृपा आनी आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवच्याक आतां आमी पवित्रत्म्याचें गीत गावन आमकां आमी ताका समर्पण भेटोवन दिवया।
उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. सांजू देवास आमच्या भक्ताच्या मोगाळ भक्तिकानो, आयतार असो दीस आज, जेजूच्या जिवंतपणाचो दीस आज, जेजूच्या जिवंतपणाचेर दवरलो आमचो भावार्थ तो आचरण करूंक, घट करूंक, तीर करूंक हांगासर आमी आसाव. जेजू क्रिस्ताच्या येण्याचो दुसरो आयतार, ताच्या येण्याक राखण रावणो आमचो भावार्थ आनी आमचो बरवसो जिवाळ करचो वेळ. ह्या वखदां आमी आयल्या आमच्या भक्ता सांजू देवाच्या पांयान ताळा. ताचे बरी जेजूचे आमी खरे आनी बरे सीस जावंक. तो भावार्थांत वाडलो पण बरवशान भरलो. दिसपट्या जिणेच्या हर एका घडीतांत ताचो बरवस ताणें जिवाळ केलो. ह्या पूर्ण स्थळाक आयिल्ले आमकां सर्वांक वस्तू संदेश आज मेळटा. भावार्थांत वाडलेली, बरवशान भरलेली. भावार्थां बरोवन आमी आयल्या, बरवशान बरोवन आयल्या, अंगात हांव फाटीं वेताना आमचो भावार्थ आनीक इल्लो घट जावं दी, आमचो बरवसो आनीक इल्लो जिवाळ जावं दी. अशें ताचे बरी आमी जेजूचे मोगाळ सीस जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागोवन जोडया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दांपया. ही मीस भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. आमी अस्कत मनीस, किरकोळ मनशां आमी. आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी भावार्थ आमी दंडळता. बरवशान आमी निराश जाता. कश्ट येताना, दूख येताना आमी दंडळता. हे आमच्या उण्यापणा खातीर दूख पावया. काकुळीच्या बापा लागीं बोगसाणें मागया. सर्व आमी सांगाता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो.
आमच्यो गरजो आमची तेसांवां फुडा सागड्यां देव आमच्या बापाक ती आतां भेटोवन दिवया. सासनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी धांव धांवी मेळोवंक वेताव. संवसारीक करण्यो आमचे वाटेर आडकळ जायना जावच्या सर्गींचे जानवायन आमची मौनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक वेता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. ही आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सेरेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवयेचो आनी समजणीचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सेरेस्पराच्या शणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. तो वयला वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो परमान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्याक न्याय करून दितलो. देशाच्या लणविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्टाचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातालो आनी विस्वासीपण ताचो कामार बांद. सुणे वांगड शेळये सांगता जियेतले आनी बोगदे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अश्वेल इश्टागतीन आसतली आनी ताची पिलां सांगता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन ताण खातलो. दुदाचे बळशे सर्पाच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत आत घालतले. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच द्वेसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे प्रती सेरेस्पराच्या गिन्यान बरोवन येतली. त्या दिसा जसेचे पाल सगळ्या राष्ट्राक एक कुणा कशी उबे रावतले. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवंत जातले. देवाचे उतार हे. देवाचे बरोबर. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आनी संपूर्ण शांती वाचतेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आनी संपूर्ण शांती वाचतेली. सर्वेस्परा राया तुझ्या न्यायनी शिकोवन दी. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका तुझे नितीवनपण वांटून दी. तो न्यायनीती तुझे परचेची मुनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्या नीत कर दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आनी संपूर्ण शांती वाचतेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली.
कोणसो पर्यात सरतली ताची रासवडकी ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वाचतली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वाचतली. सा पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. ताणें दिल्ले सुस्निकायांनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सुस्निकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ सावन आशिल्लो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळसान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सुमेस्त वाकणूंक पावतेल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बासवण्यो जारी करून क्रिस्ताक सुदैवांचो सेवक निमियारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर सतीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुळती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर सतीच्या लोकां मदें हांव तुका नावडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. उद्गार. सर्वेस्परसो मारो तयार करा, तांचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकोल देवाचे तारण देखतले. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस गणेशरे सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उबडाळतालो. तोवळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो दोन दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवून आपली जालां धुताले. तांतले एक दोनीर सोडून ते सिमांवची दोन तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांवक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली दवरूंक तुमची जालां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री
सगळी रात्र आमी कश्टल्या पोवन आमी कांयच धरलें ना तरी फोन तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां जालां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक संपडली आनी जाळां पिंजोंक जालोय तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो हें पळोवन सिमो पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया हांव एक पातकी मनीस तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समयस विस्मीत जाल्ले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांनी मोगाच्या भावन आनी भयण्यानो थोडे तेंपा आदीं एक तरणाट्यान जोडें तांच्या दोगां भुरग्यां सांगाता म्हाका मेळोवंक आयिल्लीं एक मालगडो चेरको उपरांतलें चेडूं चेरक्या भुरग्याची प्राय कांय 2.5 वर्सां धाकट्या चेडवाची प्राय कांय 6 म्हयने ती दुबायंत आसची गांवची मनशां पूण तांचे पैकी स्त्री ती नर्स वृत्तेन ती ब्रिटनाक वा इंग्लंडाक कामाक वेच्या पयलें बेसांव मागोवंक आयली ती म्हणाली स्त्री भुरग्यांक दोगांयकी गोवाच्या पासलेंत सोडून इंग्लंडाक कामाक वचचें भुरग्यांक धाकट्या भुरग्यांक गोवाच्या पासल्यां सोडून वचचें विचित्र तरी हांवें तिचे लागीं विचारलें दोगांय कडेन विचारलें आनी कशें ते देशा भुरग्यांक गोवाक पळोवंक जायतगी तर ती म्हणाली तशें कांय ना फादर हांव मेजून 1 म्हयन्यान फाटीं येतां मेजून 1 म्हयन्यान हांव फाटीं येतां आनी गोवाक आनी भुरग्यांक ग्रेट ब्रिटनाक आपोवन व्हरतां म्हाका आयलो आसोय आयलो कित्याक मेजून 1 म्हयन्यान कशें फाटीं येवचें आनी गोवाक आनी भुरग्यांक कशें आपोवन व्हरचें तुमी पातये येया पातयेन आसता रावा परती 1 म्हयन्यान ती आयली गोवाक ही आपोवन येलें भुरग्यांक ही आपोवन येलें आतां सौगांय जाणां ग्रेट ब्रिटनान कितें भोगता तुमकां त्या स्त्रियेच्या उतरांत कितें भोगता तुमकां मेजून 1 म्हयन्यान हांव फाटीं येतां फादर आनी म्हज्या गोवाक म्हज्या भुरग्यांक आपोवन व्हरता आनी मेजून 1 म्हयन्यान आपोवन व्हेलें बरवसो पाड केलो की तांकां निराशी जाली गी बरवसो कितें करता तांकां आनीकी इल्लें जिवान भरता 2006 वर्सांत हरियाणा राज्याच्या कुरुक्षेत्र जिल्ल्यांतल्या हल्बेरी ग्रामांत तुमी वाचलो उडासा कोण ना 4 वर्सांचो प्रिन्स म्हणलो भुरगो चेरको भुरगो 150 फीट गुंडायच्या बोरवेला भितर पडलो त्या दाळार न्यूज वाचलो काय उडासा कोण ना तुमकां आनी 48 वरां त्या बोरवेलाच्या भितर आसलो आनी न्यूज आमकां तवळ न्यूज दिवनूच आसलें प्रिन्साक आमी बचाव करून भायर हाडता ताका जिवंत भायर हाडता तुमी पळयलां जाल्यार उडास करा तुमचो बरवसो कितें आसलो प्रिन्स भायर येतगी जिवंत येतगी नांगे 48 वरां उपरांत 48 वरां उपरांत त्या बोरवेलाच्या 150 फीट भितर आसलो बोरवेला भितर आसलो प्रिन्स आतां ताका 18 वर्सां फर्स्ट इयर PUCंत आसा बरोवशाचो भुरगो प्रिन्स जिवंत ताका भायर काडलो न्यूसान कितें सांगलें आमी ताका भायर हाडता म्हणून आनी हाडलेंत बरोवसो निराशी करिना म्हणल्याक वो आनी एक दाखलो निजदाळांचो बरोवसो टेस्ट जावचो कितें जाला कश्ट येताना आस्पत्रेक एडमीट जावंक येचो पेशंट कितें म्हणटा जालें म्हजें हें लास्ट म्हणटा की लास्ट म्हळ्यार लास्टच जाता तो कितें म्हणटा म्हजो डॉक्टर ह्या हॉस्पिटलांत आसल्या पुरा डॉक्टरांच्या की बेस्ट डॉक्टर आनी हांव फाटीं डिस्चार्ज जावन वेता तो
एक रैत बी ओमतना कितें म्हणटा ह्या वर्सा काही येना बा गेलें तें अशें म्हळ्यार खालें किरलोचें तें तुपूक जायत. ताज्या बदलाक हांव ओमतां आनी ह्या वर्सा म्हज्या गाद्यान बरें येता, म्हज्या माडयेन बरी पोपलां जातलीं, माडार बरें नारळ जातले, मल्लिकेच्या झाडार बरी मल्लिके जातले म्हणल्यार बरोवशान तो वाती काम करता, बरें पीक तो वाती लुंवता. हे बिझनेस सुरू करतना आमी मस्त लॉन काडटा न्ही, कित्याक लॉन काडचें? रिणान मोरोंगी ना. हांव बिझनेस सुरू करता, म्हजें बिझनेस कितें जातलें? बरें जातलें आनी लॉन फारीक करतलो. करतात की ना? करतात. बरें बरोवस दवरून सुरू करतात, रीण फारीक करतात. एक तरणाटो आनी तरणाटे काजार जातात, व्हंकल आनी न्हवरो लग्न जातना कितें न्हिदतात? जालें आमची जिणी गेली, अखेर जाली, तशें न्हिदल्यार काजार जावं जाता. एक चलो आनी चली कितली स्वप्नांत एक कोण कसलो बरोवस दवरून काजराच्या भितर इकतात पळया. हांव आनी तूं ती आमी दोगांय हे सोबीत काजराची लग्नाची जिणी बांदून हाडटले, हांव भुरग्यां बळांनी सोबयतले, हांव आमची जिणी नंदण जातली, आमची जिणी बेसांवान भरलेली जातली आनी तुमी हांगा साक्ष काजर जाली न्ही. तुमी काजर जावन तुमी पाड जाल्या ते. हांव पाद्र्याप जातलो आनी पाद्र्याप जावन सुवार्ता परगट करतलो. कसली आशा पळया, हांगा दियो कोण आसा पळया, फाल्यां बरोवन ताची ओट जाता, ताका मेळा आनी सारा. अर्थ बरोवचो काण घेवन मागीर मुखार गेल्यार कांयच पाड जायना. बरोवशाची मनशां केदाळाय नेकेत्रां बळयतात. बरोवस नातल्यो योबा कोलो काळो काबा म्हणटा काळोकूच बळयतात. बरोवस आसली मनशां काळोखां ती नेकेत्रां बळयतात आनी जो बरोवसो जिवाळ करतात. पूण बरोवशान करता म्हणटा हात बांदून बसचें न्ही. तुजें प्रयत्न तूं कर आनी उरलें सगळें देव तुज्या मुखांत करयता. दाखलो ल्हानशी काणी. दोन माणके उडोवन 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 एका घरा भितर गेले. खंय घरा भितर गेले, कुजनाक रिगले. कुजनान एका व्हडल्या मोडकेंत इर्जण दवरलें ताक करूंक, तें मागीर साळूंक आसा न्ही. हे उडले उडले त्या इर्जणाच्या आयदनाक पडले वचोन, उक्तें दवरलें आसतलें. एकलो माणको म्हणालो खंय म्हजें जालें, एंड जालें, हांव बुडोवन मेलो म्हण बुडोवन मेलो तुवें. आनी एकलो म्हणालो खंय ना बा पळया पळया भायर वचून जाता हे पळया म्हणालो. त्या आयदन आतां उडोवंक ताणें प्रयत्न केलें, भायर येवंक जावना ताका. उठता पडटा उठता पडटा, सकाळीं ताण सांज पर्यंत उडलो पडलो उडलो पडलो उडलो पडलो. भविश्य सांजेर इतलो वेळ ताणें भविश्य कालीं ताच्या पांयां गेल्लें घट्ट लागलें, तें उबें रावलो, भायर उडलो. उडलो पडलो साळयलें बरें जालें आसतलें. लोणयाचो असो मुदो तयार जालो, मुद्याच्या वयर पांय दवरलो, भायर उडलो. कन्नडान म्हणटात सादिसिदारे सबलवण्णू नुंगಬಹುದು. प्रयत्न केल्यार भावा आनी भयणी तुका असाध्य म्हणलें खंयचें ना, पूण देवाची कृपा जायजे. हरी एकलो मनीस आमी बरोवशान जियेतना आमी दार उक्तें आसलें पळयता, सोबीत आमी पळयता. आमची जिणी बरोवशान भरलेली भावार्थान वाडटा आनी घट जाता. क्रिस्तायनाच्या काळार आसले आमकां दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती म्हणटा, आमचो बरोवसो जिवाळ करीजे, घट करीजे. आनी अशें दिवंक आमचे मुखार येता प्रवादी इजाइया. हेचें पयलें वाचप तुमी आयकलें. जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशीं सांगून दिल्ल्या प्रवाद्या पैकी प्रमुख प्रवादी इजाइया. इजाइयाक बरोवशाचो प्रवादी म्हणटात. कित्याक बरोवशाचो प्रवादी म्हणटात? हेच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें, जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो आनी तो कोंबरो फाल येतलो, विस्तारतलो, फुलतलो. तुमी पळया तुमच्या घरा रूख कातरल्या उपरांत कितें उरता? कुत्ती उरता न्ही. थोडा वचून कुत्ती कुसोण वेता, थोड्या पटी कुत्ती एक ल्हानसो एक कोंबरो फुटता न्ही. तुमी केदाळा म्हणी कुत्ती येता आनी उपजल्लो कोंबरो रूख जाल्लो पळयला. सो जायना तो कोंबरो केदाळा सुकोवन वेता, नाल्यार गोरवां येवन खातात. येस, इजाइया प्रवादी म्हणटा, जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो, तो विस्तारतलो, तो पाल येतलो, फुलां दितलो आनी फळां विस्तारतलो. तो कित्याक? कितें अर्थ तो कोंबरो फुटचो म्हळ्यार? जेस्से म्हळ्यार दाविदाचो बापूय, दावीद राय. इस्रायलाच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो. कितें अर्थ? रुखातर लागीं वय इल्ली चारित्रां पळोवचें पडटा.
इस्रायलाचें राष्ट्र एकच आसलें सलमाव राया पर्यंत. सलमाव राया उपरांत 2 राष्ट्रां जालीं, उत्तरेचें आनी दक्षिणेचें. उपरांत इसाया प्रवादी पळयता उत्तरेचें राज्य असिरिया रायान, दक्षिणेचें राज्य बाबिलोनाच्या रायान बंदडेन वरचें पळयता. असलें सगळें बंदोडून दिलें बाबिलोनाक आनी असिरियाक. उरलीं कोण? सादी मनशां. आमच्या सादांच्या भाशेन म्हणचें म्हळ्यार आंट मोंट उरलीं पुरा म्हूण व्हेलें. मस्त वर्सां उपरांत सायरास रायान थंय गेल्ल्यांक पाटी हाडलें कोणाक? परत्यादिंत आंट मोंट आसल्ल्यांक. आतां चिंतया, हिंगा उरिल्लीं मातारी आनी अस्कत आनी आयिल्लीं मातारी आनी अस्कत इस्रायलाचें राष्ट्र कालें करतीत. हांचे ताण कितें येत? ही कुती. ह्या कुतयेंत कितें बरें येत? ह्या कुतयेंत एक कोमरो पुटल्यार तो रूख जायत गी, फुलां येतीत गी, पाळां येतीत गी, फळां दिसतीत गी. इसाया प्रवादी म्हणटा पळया तो कोंबरो कसो आसतलो? तुमी आयकलें. तद्विरुद्ध रूख स्वभावाचे म्हण जाती. तो म्हणटा चिट्या वागट आनी शेळी ओट्टू न्हिदतेली. साध्य आसा गी? आस्वेल कराडी आनी गाय ओट्टू रावतेली. साध्य आसा गी? सिंह आनी वासरू सांगाता जी येतेली. इज इट पॉसिबल? भुरगें आग्याच्या पिलाक हात घालतलें. इज इट पॉसिबल? सिंह थंड खातेलें. इज इट पॉसिबल? आनी धाकटो भुरगो ह्या सकळांक आंबोडटलो. इज इट पॉसिबल? आनी उपरांत आयच्या वाचपान आमी वाचता देवाच्या पर्वताचेर सगळें कुरूर आनी सादें एक जातलें. वीक आसलें आनी वीक नातलीं सांगाता जी येतलीं. आनी तो येवचो सोडवंद आसा पळय, शाणेपण आसो, बुदवंतकाय आसो, शांती असो, समजोन असो, हें कितें पुराय इसाया प्रवादान पळयलें गी. बरवशान बरवसो तीर जालो, परवसो घट जालो. कोणा थंय? जेजू थंय घट जालो. आनी जेजू जालो तो शांतीचो कुंवार. जेजू जालो तो नवो बरवसो हाडलो, तो कोंबरो पालेलो, विस्तारलो, फुल्लो. आज आमचो सोडवंदार जाला. येवंक आसो सोडवंदार. बरवसो दिवचो, बरवसो नास करचो न्ही. दाखलो हेचो वांजराचें वचप तें आयकलें कसो बरवसो जालो म्हणून. पेद्रू पागी मासली पागतलो, भारी हुशार तो. सगळी रात तांणी पागलें, तांणी मासली धरून प्रयत्न केलें, कांय मेळोंक ना. उजवाडतना झाडां सोमा करताले घरावेचें म्हण. सुतारी जेजू आयलो थंय. मासली पागतल्या पेद्रूक सुतारी कार्पेंटर जेजून सांगल्यार कशें जायत? पेद्रू म्हणालो जेजू आमी सगळी रात वावुरल्या, एक कोरूस येत मेळोंक ना. जेजू म्हणालो तुमचीं झाडां उजव्याक अशून उडया. नाव इज द टेस्ट ऑफ युअर होप. तुज्या बरवशाची आतां परिक्षा. तुजें झाड उजव्याक वचून उडय. एक कार्पेंटर एका पागीक सांगता पेद्रूसो बरवसो जेजू थंय इटलो की तुज्या उतरांचेर हांव झाडां देंवयतां. झाडां देंवयलीं. तुमी वाचलें आतां वांजराच्या वाचपांत. झाडां पिंजोवंक जालीं. शेजारच्यांनी येवन झाड ओडीचें पडलें. कितें अर्थ? तुजें प्रयत्न करतना देवाचेर बरवसो दवरतना बरवसो तुका पाड करिना, बरवसो तुका निराशी करिना. तूं भावार्थान आनी बरवशांक मागताय जोडटलोय. भाव आनी भयणी, बरवसो आनी भावार्थ, भाव आनी भयण. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसां त्या संगतीचो थारो. आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. आमचो भावार्थ आमचो बरोसो तीर करता वा भावार्था वरवीं दिसपडतें पयन बरवशान करूंक आमकां साध्य जाता. तर ह्या बरवशा विशयान भावार्था विशयान नियाळ करची आमी घरा येताना कितें व्हरया. नतनाच्या फेस्ताक आमी तयाराय करता. ह्या 20 जाग्याक आमी आयल्या. पयलें आमच्या दोळ्या मुखार दवरया जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. तो आमकां बरवशाक एक निशाणी. बरवसो जैतावर पायता म्हण जेजूच आमकां शिकयता. जेजूचे कश्ट, मरण आनी जिवंतपण. निमाण्या शुक्रारा पुरा जालें ना. कोंबरो फुटलो. हालेलुयाच्या सोनवारा पडलेलो काळोख उजवाड जावन बदललो. चलवणी जैत जावन बदललें. जेजू मेलो पुना जिवन जालो. हालेलुया आमी गायलें. 40 दिसांनी नाचलेलें हालेलुया. त्या पास्काच्या आयतार आमी गायलें जेजून बरवशान आमकां राखून राव सांगलें. ताच्या पुना जिवनपणान बरवसो जिवाळ जालो, भावार्थ घट जालो. निमाण्या शुक्रारा उपरांत पास्काचो आयतार आयलो.
काळोखा उपरांत उजवाड आयलो, मरणा उपरांत जिवंतपण आयलें, सोलवणे उपरांत जैत आयलें. देखून तूं निराशी जायनाका. क्रिस्तांवां निराशेची मनशांनी. देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्या 7-9 पळय म्हणटात, हरी एका तरान आमी कश्टतांव तरी आमी कांगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारान सांपडतांव तरी निराशेन आमी बुडना. आमी दोगदोणी भोगतांव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटतांव तरी आमी मरना. आनी दुसरें, कश्टांत आमची सोंसणीक आमी सांबाळूंक आसा. निदान हांवें प्रधाना ताळी दावानू बाळी अनु म्हणली सांगणी आसा. कश्टां आनी वरां वेळार आमची सोंसणीकाय आमी सांबाळूंक आसा. कित्याक कोण सोंसणीकाय आसा की ती बरवसो पळयतात, कोण बरवशान वावुरतात की ती निराशी जायनात म्हूण सांग पावलो रोमाकारांत बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्या 4-5 आमी वाचता. सोंसणीकाय सोंसुल्लो जोब, बरवशान सोंसुल्लो जोब निमाणे आमी वाचता. देवान ताचेर आदल्या दिसाच्या की चड आशिर्वाद घालो, दोडत्यान दंड दिरुवें दिलें, म्हातारो जावन उतर प्रायेर तो मेलो. इतले कश्ट मेळ्ळ्यार तो निराशी जावना. भावां भयणो, इंग्लिशांत सांगणी आसा, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन. तुका जैत तेवून जाय जे धांवनाका, सोंसणीकाय काण घे, सांबाळून व्हर. इंग्लिशान आनी एक सांगणी आसा, इट इज ऑफन द लास्ट की इन द बंच दॅट ओपन्स द डोर. तुजे लागीं सावी असो गोस आसा जाल्यार खंयचीय सावी जायना जाल्यार निराश जायनाका, निमाणी सावी ओपन करून मुरो. निराशी जायनाका, कंगाल जायनाका. आज पळया धाकट्या भुरग्यांत धरलें म्हातारे पर्यंत ल्हानशी मोई साबल्यार निराशी. व्हडली मायन वासरे म्हणलें क्षण तो इतलो निराश जालो की फॅनाक वचून उमकळ्ळो. एका पाटांत फेल जालो, बांयक वचून उडलो. एक सैरीक तुटली, रैला पाट्याक गुमटी दिली. पळया, ल्हानसो एक फेलियर, ल्हानसो एक आघात, ल्हानशी एक इन्सल्ट, ल्हानशी एक निराशा, तरणाटो काजरी तरणाटो वचून वीक पिवन मेलो. कित्याक ता कोणेंगे म्हळें तुजें काजर आनी सोमान जायना म्हूण. तुजें काजर आनी सोमान जायना कोणें म्हणलें ताका? देवान म्हणलें गे. भावां आनी भयणी, असल्या निराशी संवसारांत जियोवचें आमकां. आमचो जेजू म्हणटा निराशी जायनाका, कंगाल जायनाका. आज सोलवणी, फाल्यां जैत. आज आस्पद आसाय, फाल्यां घरा आसतलोय. आज बेळ्या कीड लागल्या, फाल्यां बेळ्या बरें जातलें. आज माडयेन पोपलां जोडल्यांत, फाल्यांच्या वर्सा तुका नवी पोपलां मेळटलीं. आज मल्लिकेच्या झाडार मल्लिगे नात, फाल्यां तुका मल्लिगे येतलीं. आज तूं एका पाटान फेल जालाय, फाल्यां तूं पास जातलोय. आज तुजें बिझनेस फेल जालां, फाल्यां तुजें बिझनेस सक्सेस जातलें. आमचो पात्रोण सांजू जेवास असल्या बुरवश्यान गोंयांत हांगा आयलो, हांगातान श्रीलंका गेलो, शांत जालो. ताका मान करूंक आयिल्ले आमी सर्वां हांगातान फाटीं येताना आमचो बरवसो आनीक इल्लो घट करया, आमचो भावार्थ आनीक इल्लो तीर करया. जेजूचेर बरवसलेलीं केदींत निराशी जायना म्हणलो बरवसो जिवाळ करणं, भावार्थ घट करणं आमचें दिसपडतें पळयन मुखार व्हरूंक गरज आसली कृपा तो तूं जेजू कुमगार येताना आमी मागया. खूब रवया आमचो बरवसो आनी आमचो भावार्थ घट करणं सांगाता मागया. सत म्हणटा देवा बापा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यारी गरबी संभवलो, आमकां मरियेतान जल्मलो, पण काल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्पदरा देव बापाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार, पथकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बरवशान बरलेलीं आमी त्यात बरवशान बरोवन सर आमची मागणी आमची तेसांवां जेजू मरिपाक देवा आमच्या बापाक आतां भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, पयस सभे मुखेली सावन आसच्या आमचो पाप साहेब बिस्प आनी सर धार्मीक भावा भयणींनी आपल्या लोकांक भावार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासतना बरोवशांची
तांचे जिणे मुखान प्रेरण दिशे तुझे कृपा लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परचेक तुज्या हातान समर्पून दिता. आमच्या देशांत शांती समाधानाचे वातावरण आसा अशें कर. झुजाच्या वातावरणांत असलेल्या राष्ट्रांत भरवशाची आनी समाधानाचे राज स्थापीत करूंक वावरेशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आशिल्ल्या सरपिडेस्तांक आनी आसायक परिस्थितींत असलेल्या भावा भयणीक तुका समर्पिता. आमच्या मागण्याच्या बोळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां बरोशान भरलेलो मनशापुणाचो सांगात आमचे तान लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी दुश्ट संगतीक पाठ करून तुझे उतर दिसपडते वाचून नियालून भावार्थान आनी भरोशान भरलेली जिणी जिवंक कृपा दी. तुजी खुशी होय तर आमच्या कुटुंबांत एकल्याक मुनी तुज्या सेवेक आपय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या फेस्ताक उमो केल्ल्या सहदानीक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या आनी कुमो करच्या सर बऱ्या मनशाक भक्तिकांक आसर वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. यंकरिस्ताच्या ह्या मेसा बवारी जमलेल्या आम्या सर्वांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन मोगाच्या आनी बक्षाण्याच्या वाटेन समकूंक बरोशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळ बापा, ही सर आमची मागणी दयेन तूं मानून घे. आमच्या दिसपट्या जिणेच्या पंतावन आनी चॅलेंजांनी कश्टांनी संकश्टांनी केदींच आमी निराशी सांडी नासताने सुरंगा मार्गाच्या भायर उजवाडा सांभळ्ळें चिंतूंक नियाळूंक सोलोने उपरांत जैत मेळटलें, कश्टा उपरांत सूख मेळटलें, निराशे उपरांत बरवसो उदेतलो म्हणल्यार बरवशान जिवन आमची दिसपटी जिणी बरवशान आनी भावार्थान मुखार व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. Open to give Papa, undo hudo anso, dakaros kalsinto, kolam jawaw raso. Open to give Papa, undo nakaros kalsinto, kolam jawaw raso. Sarva samse aspreday tam, punya vaina sange. Jayin svikar kar mon magta, Bapa तुझी पोरगी. सर्व समजे आज भेटयता पुण्या वैना संगी. दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुझी पोरगी. Papa, undo gowanso, dakaros kalsinto, kolam jawaw raso. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पुदोदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्रतेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, कळत्या काळजांनी मागणी आणि देणी आमी तुका भेटयताव आणि आमच्या पुण्या कांयच पाव नाही जाल्यार हे भेटवणे वरी प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतेन तूं आमकां आदर दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासूया. पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा, सर्व कळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फैद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन संपूर्ण केलें आनी सासणी तारणाचें योजन आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pagatuya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदव आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत्यान मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमी क्रिस्तांवां बुरवश्याची मनशां बुरवश्याच्या मनशांच्या मुखामळार केदाळाय समाधान आसता एक हांसो आसता. बुरवोसनांतल्या मनशांच्या मुखामळार केदाळाय भावण आसतात. तो बुरवोस आमकां संतोशान भरता. जेजूची फाटलावदारां आमी पुन्हा जिवान जेजूची फाटलावदारां आमी असलें बुरवश्यान जिवन हर एका दिसा इल्लें बरें पळोवंक पॉजिटीव पळोवंक जैत पळोवंक भलायकी पळोवंक शांती पळोवंक कृपा मागून जेजून दिल्लें मागणें म्हणून त्याच जेजूक सेवंक आयतीं जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भगत आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्पळां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. तुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. आमकां हर एका घडये भावार्थान
आनी न्हय बरवशां बरसो तो ताच्या जेवणाक आमी आयल्या ताका सेवची आमी सर्वां सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणेंच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां कुमगार सेवचो वेळ नमियरलेल्या जाग्यांनी म्हणयारी कुमगार बांदतात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून बावर्ताची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. जीवे
जेजू आमच्या काळजांत आयला एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक मौनपणी अर्घां दिवया. तुमच्या जिविताचो राय तो आमकां राखता सांबाळता. सुरवायट विघ्नांतल्यान वरांतले उगडांतले वायट सक्तींतले मरेकार पिडेंतले ताणें आमकां राखला आनी वारला. जल्मतान आज पर्यंत तो आमच्या संगत आसा. ताच्या उतरांनी आमच्या थंय बोवार्थ आनी बरवसो रुथा केला. आमचो तो मोग करता, आमकां तो बक्षिता. केन्नाच आमकां तो ताजो हात सोडिना, सांडून घालिना. आमचो देव मोगाचो देव, बोगसणाचो देव. हे जेजूक आमचें जिवीत समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट, बंध, आव्हानां, पिडा, शिडा, आठे विठे हे सगळें जेजूच्या पांयां तळां भेटोवन दिवया. आमचे कुटुंबांतले हर एक भाव भयणींक, आमच्या आवय बापायंक, भुरग्यां बाळांक, वडिलांक, मलगड्यांक, पिडेस्त भाव भयणींक, परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याक जेजूक भेटोवन दिवया. जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करून दी. बरी भलायकी दिवं दी, बोगसणें दिवं दी, कृपा दिवं दी. जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडून आमी सांगता म्हणया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळां तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, हालेलुया तुका सुमयान जेजू, होगळां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मी पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवें मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्या लब्धंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी सुवाचे परबेचे संभ्रमीक आशिर्वाद, त्या उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. म्हणजे तकल्यो आमी बगावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, सर्पदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटां विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं
आणि तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्याने सुफळ करू. शांती समाधानाच्या वाटे तुमची पावलां सांभाळून बापाचे खुशेप्रमाणे सोलोंक आणि असे सर्गींच्या सुखा पावोंक तुमकां तो आदार दिव. आणि सरपोद्वेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया. आमच्या घरा आसची, आमच्या कुटुंबांत आसची, आमकां वळख आसची, आस्पत्रेन आसची. सर ह्या पिडे वरवीं कश्टांची सगळ्यांचेर जेजूची दयाळाय देवून येवन दिवन मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सरशी फावोन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्व दयाळायन आनी मोगान बोललेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्टों तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. हांगासराच्या ह्या सर भाव भयणींचेर, आमच्या घरांनी आनी कुटुंबांनी आमकां वळख आसच्या त्या सर आमच्या भाव भयणींचेर आनी प्रत्येक जाण विविध पिडेनी कश्ट तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या भक्ता सांजू देवाजाचे मोजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या सांगातपणांत जोडलो दैवीक अणभव सासनाचें जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ತಂದ ಜೋಸೆಫಾದರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमेन. मगचनो हे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागलेले आनी तशेंच देवाच्या उतरांचो भोव अर्थाभरीत प्रसंग दिलेले जावन आसात. मालादीक बाप बोनिफास पिंटो, आत्मीक दिरोक्तोर दिव्यधेम धामा प्रांतीय सेमिनरी उडुपी ते आदले मंगळ ज्योतीचे निर्देशक जावन आसलेले आनी तशेंच मंगळूरू जिप्पू सांजुजे सेमिनरीचे प्राध्यापकी जावन आसलेले. आमकां सोमेस्तांक वळखीचे आनी मोगाचे. मोगळ बापानो, तुमी ह्या पुंतळाक येवन मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागला. ह्या तुमच्या सेवेचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडता आनी ह्या पुणशेताच्या दिरोक्ताच्या तर्फेन आनी तशेंच सर्व भक्तांच्या तर्फेन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव विनंती करता ह्या पुणशेताचे दिरोक्तोर मानादीक बाप आसिसी रेबेल्लो हांणी फुडें येवन बाप बोनिफास पिंटो हांकां सांजुजेवासाची पवित्र इमाज दिवन तांकां आमी बरें मागजे म्हणून खालती विनंती. देव बरें करूं बापानो. आतां मुर्दोम तशेंच दान दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटयल्या.
विजय पिरेरान कुटाम फजीर 500 रुपये, आलिस कुटिन्ना मोगरनाड 1000 रुपये, फ्लोरा कुत्तार 200 रुपये, जॉन ग्रेसी डिसोजा चर्चवाड 500 रुपये, जॉन लिली डिसोजा बजाल 1000 रुपये, अम्ब्रोस डिसोजा एरमाटे 500 रुपये, सेबॅस्टियन लसरादो अम्मेंबळ 3000 रुपये, रीटा तावरो बेंदूर 500 रुपये, रोशन डिसोजा उजिरे 200 रुपये, नावनका मुन केळराय 1000 रुपये, पीटर केस्टलिनो अम्मेंबळ 500 रुपये, विल्फ्रेड वेगस पुत्तूर 1000 रुपये, बर्नर्ड सिक्वेरा सिद्धकटे 1000 रुपये, ओझवल्ड रोश एलियर पदव 2000 रुपये, रोशन डिसोजा बचपे 2000 रुपये, इसिदो सिसिलिया डिसोजा वरकाडे 500 रुपये, नवीन डिसोजा फजीर 500 रुपये, प्रणिता डिसोजा कुप्पे पदव 1000 रुपये, आयवन विल्मा वेगस पुत्तूर 1000 रुपये, पीटर लविना डिसोजा एलियर पदव 500 रुपये, नॉर्बर्ट जेनेट मतायस कुप्पे पदव 1000 रुपये, फ्रान्सिस मोंतेरो बीसी रोड 500 रुपये, अन्सल जोशुअल डिसोजा ओमद पदव 500 रुपये, मेबल डिक्रूज वेलेन्शिया 500 रुपये, मोहनदास कुर्नाड 250 रुपीस, निकोलस मोंतेरो वर्काड 1000 रुपये, मेरी टेलिस विजयडक 1000 रुपये, चंपावती कुडिकल 602 रुपीस, प्रीति गोम्स बिजे 500 रुपये, कार्मेन मोंतेरो लूर्जवाड 500 रुपये, जॉन लुसी गलबाओ अम्मेंबळ 1000 रुपये, सुनील फर्नांडिस अम्मेंबळ 1000 रुपये, क्लारा डिसोजा लूर्जवाड 500 रुपये, प्रिशल प्रियन डिसोजा कणंतूर कुटताज 1000 रुपये, वॉल्टर कुटेना एरमाडीवाड 300 रुपये, थिएटर सेराओ हॉस्पेड 3000 रुपये, ॲग्नेस डिसोजा वर्काडे 1500 रुपये, मेरी डिसोजा मोगरनाड 500 रुपये, फिलिप मंतेरो बळा 500 रुपये, रिशेल आणि रिनिशा क्रास्ता चर्चवाड 500 रुपये, जेराल्ड डिसोजा उजिरे 5000 रुपये, रिची जेसी मंतेरो कैकंबा 5000 रुपये. कोणाचे पण नाव सोडून गेला कंचमनी दानी हांगासर हजार आसा तांणी मुखार येवचें आनी तांचे मनाची वत घेजे मना विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. मोगेशनो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पात्र घेतलेल्या तुमच्या सर्वांचो हांव उपकारी बावडता. विशेष करून देवस्तुतेंत वाचपां परगटूंक कीर्तन गावंक आनी तशेंच सुमधुर ताळ्यान गितां गायलेल्या गायळ मंडळीक, सर्व अलदार भुरग्यांक, स्वयंसेवकांक कळसनतावन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजू सेवासाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं आनी देवाची आशिर्वादां मागता. आतां आमी सर्व उबे रावया आनी निमाणें गीत गावया. बापा बघेवन पुरसाचे पूर्वे निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.